देव बरो दीस दिवं तुका मेळोन म्हाका बरें दिसलें कित्याक नॉट ओन्ली विथ युअर सायज बट द अमाउंट ऑफ पीपल काम केल्लें पयलें जायतीं वर्सां हांव ल्हान आसलें आमी आनी तेदोणसान हांव जाणा की चर्चिल म्हणल्यार एक आमगेलो गोंयचो हंबा आसलो मोर ओवर सावथ गोवा कोणूय जर कितें करतलो जाल्यार 10% चिंता आसलो चर्चिला कडेन कितें इतलें न्हू आम दिसान न्हू रातीचे मोबायलाची गिरायकी सांगलेली कित्याक 2007 चर्चिल बाब SP हॉलांत वेळ्ळे जेन्ना सेव्ह गोवा तुगेली पार्टी थंय भर हाडली आमगेले आमी गोवा बचाव अभियान करून तुवें ती सेव्ह गोवा पार्टी केली आनी त्या पार्टीचेर तेदोणा हांवें SP हॉलांत म्हणटालें चर्चिल बाब इज लायक बाळ ठाकरे ऑफ सावथ गोवा म्हणून आनी त्या फाटल्यान चर्चिल बाब आमकां जायतो तुजो उपकार आहा पयलो उपकार म्हणल्यार जावं कोंकणी एज्युकेशना टायमार हांव ल्हान आसलो तेज्या फाटल्यान कोंकणी एज्युकेशन म्हणनाका स्टेट फुडा टायमार म्हणनाका जायते पावटी एक गोंयांत जर तर सिंगल डोमेन म्हणटाय ताका आतां कितें जाता 5 जाणांचें नांव येताय पूण त्या टायमार ओन्ली एंड ओन्ली वन नेम चर्चिल आलेमांव फिनिश हेजेर तुगेले एक म्हाका 2 मिनटांनी तुगेले रिवायंड कर तुगेले पास्ट थोड्या लोकांक खबर ना कितें जाता जेन्ना तूं एक ओपोजिशन सावथ गोवाच्या पार्टीन तूं भितर सरलो म्हूण जाली गोवा तूं वळी जॉयन जावंक ना तितून पूण तूं यू आर अ व्हेरी VIP इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑफ गोवा तुवें कितें करता ते म्हणटाले कोंकणी भाशेनी लुची तेगो उडयले जाल्यार लोक चयता चर्चिलान लुची उडयली जाल्यार त्या प्रमाणे म्हाका जाण जावपा जाय तुगेले 2 मिनटां थंयच्यान तुगे कितें जालें तें सांगपाचें आनी 3-4 क्वेश्चन आसतली तीच आमी करया आनी लोकांकूय कळ्ळें तुगेले द डार्क सायड ऑफ द स्टोरी आनी ब्रायट सायड सो आमकां पयली ब्रायट सायड हांवें तुका सांगिल्ली वॉट आय नो म्हगेलें कांय ना तर जेन्ना हांव एक सिमेन हांव पॉलिटिक्सान मागीर म्हाका डॉक्टर बिली मुगेला संपलो तो मुगे पॉलिटिकल गुरू तेणें म्हाका परतून पॉलिटिकान हाडलो अदरवायज हांव सिमेन आहलो पूण जेन्ना गोवा काँग्रेस आनी काँग्रेस म्हूण आसली तेन्ना आमकां जजमेंट जालो हांव बिली चल बराबर जालें पण जेन्ना पॉलिटिक्सान भितर चलतना पयलो म्हाका तिकेट दिली आनी काँग्रेसीन तेन्ना गोवा काँग्रेसाक तिकेट दिली तेन्ना हांव 5 वर्सां पिड्यार जालो पडले आनी काँग्रेसीन म्हाका टिकेट दिल्या तेन्ना हांव सारको हाया सोडा सावथाक बाणालकारांनी लोकांनी म्हाका हाडलो आनी बाणाले लोकांचो केन्ना म्हज्यांनी त्या लोकांक इसरो जायना सारको मोगा लोक हांव हाया ह्या वाटेन हांव येयलो आनी त्या वाटेन जल्म येयलो MG टायमाचेर आनी जेन्ना बाणाले लोकां नांवाचेरूच हांव पयलो चीफ मिनिस्टर गोंयांत जालो एज ऑफ 40 आनी जावपाक चीफ मिनिस्टर म्हणून जाल्यार पयलो MLA हांवें एक गव्हर्मेंट उडोवपाक केलो राणीक सुद्दां कितें राणीक म्हणून तेन्ना पळय उडोवपाक केल्लो तेन्ना बार्बोजाड CM करूंक जाल्यानी सो एक टॅक्निकल प्रॉब्लेम जालो म्हणून विदीन थोड्या दिसांक कोण जाय पडलो त्याच्यान कालापान आसलें ते सगळे शशिकलाच्यान बॉब मारी ना चर्चिला विस्वास जालो आनी म्हाका CM केलो 19 days हांव 19 days त्या चाराचेर आयला पूण 4 प्रोजेक्ट हांवें गोंय हाडल्या एक मोठो चिलारी प्रोजेक्ट एक मोठी गोंगान रेल्वे एक मोठो ओवर ब्रिज मारगांव तेच्या आयच्या दिसांनी आमी वयताय आनी एक मोठी बॉम्बे टू गोवा स्टीमर आला त्यो 19 दिसां भितर कितें मारल्यो VP सिंग जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आसलो ताका वचून पर्सनल मेळून सांगलें हेचे आयच्या टाक मग ताणें आपल्या हें विमान फोन सगळें केलें जॉर्ज फर्नांडीस आनी एक ब्रिज बांदपाक केलें ओके आतां हें तुगेलें बरेपण सगळेंच हें बरेपण हें हांवूय जाणा आज हांव 63 years old आनी तुगे बरेपण हांव जाणा हें कोणाच्या नाकारूंकूय जावपाक ना पूण आतां हालींच्या दिसांनी तूं जायतो अशे कॉन्ट्रोवर्सी आशिल्ला आफ्टर द इलेक्शन लास्ट इलेक्शन तेच्या पयलें इलेक्शन येयलें एक जम्पींग फ्रॉग म्हणून एक अफवा कोताय की चर्चिल वेरेवर इज एडवांटेजीस थिंगा चर्चिल वयता तो चर्चिलाक वचपाक कारण कितें आहा चर्चिल कॅनॉट स्टँड ऑन हिज ओन एलोन हांव आजून BJP म्हणटा जॉयन जालो ओके BJP जॉयन जावन
बराबर बाबा म्हणून सरकार केलो साडीन बाबा म्हणून सरकार केलो साडीन जॉईन जावन हांव केन्ना जॉईन जालो ना हांव बीजेपी बरो हांव हे प्रमोद सावंता बरोबर ताका हेल्प केला आनी तो तेणें म्हाका पळय हेल्प केला आज मुगे डेव्हलपमेंट बांगाल जालो आहा बिकॉज ऑफ प्रमोद सावंत इतको डेव्हलपमेंट केलें ताणें पूण हांव केन्ना जॉईन जालो ना ताका पूण अजूनय तो प्रमोद सावंत कित्याक मानता तो एक गरीब समाजा म्हणून मानता सारको गरीब समाजाचो टीम सुद्दां जातो कित्याक हिंग सदां व्हडले व्हडले मनीस तरी जाल्ले तेणें कितें केलें तें चलतालें हांव तुका इंटरप्ट करता मातशें एक टॉपीक शिफ्ट जाला म्हाका हें तुगेले एज चर्चिल हालें सी चर्चिल इज अ ब्रँड हें ब्रँड कोणाच्यान काडूंक जायना आज चर्चिल म्हणजे तूं म्हाका धाकलो धाकलो भुरगो जसो 100 years old कोण जियेता तोय वळखता सो हांव कितें म्हणटा चर्चिल बाब तुगेले एज चर्चिल हालें एज अ ब्रँड तूं कॉन्टेस्ट करून निवडून येवपाक तुका तेजेर भरोस ना इन्स्टेड ऑफ गेटिंग डिफरंट पार्टीज म्हाका निवडून येवपाक भरोस ना म्हाका लोकांचे भरोस आसा सी आयज तरी कितें आसता एक आसल्या की म्हण्या मूय जावन सकल रावपा जाय तें तूं मानीत जाल्यार मान ना परफेक्ट मुगेलो सदांच हालती एप्रोच तुजो सरकार आसूं हालती एप्रोच तरी जावं तें कडेन मुगेलें कितें काम जावपाक शकता आनी हांव तरी हालती एप्रोच कोणा मुगेलें कोण काम करपाक शकना तुगे हल्तीपण कोणाच्यान डावट करूं जायना कित्याक दीस इज द सेकंड टायम हांव तुज्या घरा गो पावना पयले पुसार सांगत हांवें पयले पुसार येयले तेदोन म्हाका उगड आसा तुगेलें हिंगा घर कोणाकूय ओपन यो हा जे च्या पियोस आज सकाळी जेन्ना येयलो फर्स्ट थिंग वळख आसो नासो एकलो भुरगे येयलो चाव दिवन गेलो पयलीं दीस द फर्स्ट थिंग आनी हें कोण ना म्हण हांवें जायते जाणांक विचारलां सो हांव आतां तूं जेन्ना पळय कॉन्ट्रोवर्सी थोडी जाली तुगेली चर्चिल बाब जेन्ना तुवें कितें म्हळें आतां बीजेपी सरकारा अंडर आमी सगळे पीस आहा हां सारकेंच करता हें हांवें कित्याक म्हणलें जाणा एक्झॅक्टली मरे एक 10 वर्स कोणें थंय चललो आसतलो खंय कितले गाडयेन बसून भिरांत एक पाटी आमी हांव MP आहा तेन्ना 2nd MP तेन्ना आमगेली सगळी फॅमिली येयली थिंगा दिल्ली आनी ती पालिका बाजारां येयली बाजार करपाक थिंगा ब्लास्ट जालें तपासून आनी 10 म्हणजे पूण एक 10 वर्सां हांवें चयलो आतां पयर रिसीव जालो तो डेंजर पयर जालो तो तेज्या पयलींचो मणिपुराचो हय पूण तेज्या पयलीं हांवें खंय आतां ब्लास्ट जाता चोवना तेच हांवें म्हणा म्हाजो पीस आहा हांवें कोणाचें एंड म्हणना हांवें मुगे वतच ना ते कितें जालो आहा एक्चुली तुवें म्हणलें तें पीस वीथ रिस्पेक्ट टू द होल ऑफ बीजेपी एग्री बट थोड्यांगे सोशल मिडियान तूं कमेंट जर जाय तूं एक तेजे कमेंटाचे म्हाका तुजें क्लॅरिफिकेशन जाता जाल्यार दिवपाक जाता तुज्यानी बिकॉज सेकंड पार्टी जावपाक जाय इज इट पीस ऑर पीसीस मुगे पॉलिटिक्स न्हू मुगे पॉलिटिक्स काय म्हणटा चला स्ट्रेट समज एक चोर आसलो न्हू तुका आमी चोर म्हणटाले चोर आसलो तो केन्ना बरो जाता न्हू ताका बरो म्हणपाक जाय तो दिसना पयर एक मणिपूर एक इश्यू जालो सो मणिपूर इश्यू तूं मानून घेता इज समथींग इज गॉन रॉंग कितें जाल्यार चुकलो मणिपूर न्हू सो तेंचे मदें पळय कितें केस्तांव जालें न्हू तेंचे मदें पळय ते आपाक आसता दिवना न्हू तितून मदें तेंचे मदें पळय गडबड जालो आनी चड स्ट्रॉंग जालो नागाज कुकी नागाज मेथी तो सांगता तुका सो तेमी 2 जाणां दिले आनी एकल्या ते आपाक आसता तें दिवना म्हूण तेंगेली झगडी आनी झगडी जालो ती चड डेंजर जाली आनी म्हाका एक दूख जाली सारकी काळ आसून जे चेडूं मार्गार रावता आनी तेका तेजे दोस्तोमा जाय ते पळोवपाक तयार ना आपण कॅथलीक अशें करून हात दोत ते आनी तेका फाटल्यान तें फार्मान मागीर काड काडूंक दॅट इज व्हेरी व्हेरी हांव सारको अपसेट हांव हिंगा सुद्दां हांव व्हेरी बारीक ओके तूं आनी एक प्रश्न येता आनी असले आमगेले गोंयांत जावपाक जायना हांव मागता कित्याक आज हांव मागता आनी हांवें सांगलां मुखेलमंत्र्या पासून सांगलां की जे थोडेचे तुमगेले ऑर्गनायझेशन आहा ते ऑर्गनायझेशनाक मातशे तुमी आउट ऑफ द हँड जायनाका आतां आनी एक प्रश्न येता जायते जाण म्हणटात आम आदमी पार्टी आनी तेका रोखडेच ते चर्चिला लिंक करता चर्चिल बाबा ते म्हणटा आम आदमी पार्टीन थिंग दिल्ली गव्हर्मेंट आज दिता बांदून हाल दिता आनी तितून मदें चर्चिल बाब दिल्ली गेलो ते इगोर्जे ना चेडून गेल्ले इट वॉज जेन्ना मणिपुरा कितें जालां
तेतोडा एक आवाज जाता पूण चेतन बाब जर तर दिसता एक असो न्हिदलो जाल्यार गोळे समाधान जायत आहलो काय कित्याक तुगेली कनेक्टिविटी आहा दिल्ली तुगे फ्रेंडशीप म्हणटा सगळ्या पार्टीक आसतच ते टीएमसी जावं हांव येयल्या जाल्यार 5-6 दीस पळय तूं बरें कितें हांव डेली वयतना उलयतालो Very good. तेजेशी उलयता हांव कित्याक आज हांवें म्हणून देंवता रोज सगळ्याक बरें पीस आहा म्हणून तेन्ना म्हाका दुखला तें आतां कितें जालें तेजेर हांव म्हणा तें गेलें मरडी मत जालां आनी मागीर कितें जालें तेन्ना म्हाका तो गोगो येयलो फुडें कांय कळपा ना न्ही गोगोय ते घेवन तेका उलयतलो आनी मागीर हांव वचून डेली मेळटलो बरं आता एक लास्ट क्वेश्चन आहा आता काउन्सिल फॉर सोशल जस्टिस अँड पीस काउन्सिल फॉर रिलीजियन्स ऑफ इंडिया गोवा युनिट हेमी दोगांयनी हे एक पब्लीक प्रेयर मिटींग म्हणून दवरल्या आझाद मैदानाचेर मणिपुराक सगळे मागताय तुय मागता हांवें मागता सगळे इंडिव्हिज्युअली आपापल्या घरांत मागताय तेच करता आसतना मागताय कोंकण्या मागताय मुस्लीम मागताय पूण ही एक तेमी एक सभा दवरल्या आनी त्या सभाक आमी एक प्रेयर मिटींग कलेक्टिवली आमचे म्हणणे हांव दोन वयर येयले जाल्यार द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड इज फेल्ड जाल्यार आयज हे मणिपुराच्या नांवान द प्रेयर मिटींग आतां ती दवरल्या थिंगा तुगे थिंग सपोर्ट आसतलो ऑफकोर्स तूं आसतलो प्रेझेंट आनी तुगेलो एक रिक्वेस्ट आसतलो चलीत बाब तुका आय वील पर्सनली वॉन्ट टू मीट यू तूं थिंग येयल म्हणटरी हांव मुद्दम सोदून काडटा थिंगा आनी हांव तुकाय मेळटलो आनी मणिपुरा लागून आमी मागपाचें थिंगा कांय पॉलिटिक्स ना स्पिचीस असो पॉलिटिकल ना इट इज अ प्रेयर म्हाका ते चेडवाक चोवन आनी हांव मागता जेजू कडेन जेन्ना आज हें जेजू पासत आनी आमगे धर्मा पासत बिल ना आनी तें जीव सोडा सो तेकाय देवान आपल्या बरोबर सांत बांद करपाक हें म्हाका देव बरें करूं चेतन बाब थँक्यू व्हेरी मच बरें दिसलें म्हाका मेळून तुका आनी तूं तुज्या काळजांतल्यान सारको उलयलो सो इन कॅप्सूल चेतन बाब म्हणटा ही इज ऑलवेज विथ द पीपल ऑफ गोवा नंबर 1 नंबर 2 मणिपुराक चेतन बाब पावोंक ना कारण तो भायल्या गांवांत आसलेलो आतां 4-5 दीस जाले आनी तेगे मन आनी काळीज आसलेले मणिपुराक वचून लोकांक समाधान करून दिल्लीच्या सेंट्रल लिडरांक मेळोन तेंचे कडेन उलयतलो भासाभास आनी तो एजेंडा तेजो अजून पेंडींग आसा तो मणिपुराक वयतलो हील डू इट आनी तिसरें म्हणजे ही इज कम्प्लिटली सपोर्टिंग द मणिपूर प्रेयर मीट विच इज गोइंग टू हॅपन ऑन 8th of July 2023 4 वरांचेर आझाद मैदानाचेर दिस इज अपॉलिटिकल सगळे पार्टीचे मनीस पार्टी म्हणून बॅनर घेवन येवपाची गरज ना सगळ्यांनी फकत प्रेयर मिटींगेक येवचे आनी चेतन बाबाचो सपोर्ट आसतलो हें आमकां बरें दिसलें देव सगळ्यां कडेन एक उपकार मागतलो हांव हें म्हाजें चॅनल मातशें सबस्क्रायब करात म्हाज्या चॅनलाचें नांव एंथनी डिसिल्वा सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात प्लीज subscribe and share my channel Anthony De Silva on YouTube. Thank you very much.